मेजर काय डिसिजन्स नाशिल्ली, बट एक मायनर डिसिजन्स हितूंतल्यान एक एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल ऑफ द एरियस पेमेंट ऑफ VJ facility management. It is of 3 crores 11 lakhs in health directed of health services. त्याची फाटली पेमेंट केलेली ती क्लियर केल्या. Filling up of the post on the contract basis in the ESI scheme and under the Commissioner of the Labour and Employment. फक्त हे हॉस्पिटल असल्या कारणान आणि इट इज टोटली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम्स ESIची म्हणून तांकां पोस्ट भरपा खातीर अप्रुवल दिला, विच इज अप्रॉक्सिमेटली 29 पोस्ट हॉस्पिटलाचे म्हणून तांकां दिल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टाचेर सर टोटली, कारण हॉस्पिटल रिलेटेड म्हणून आनी ESIची स्कीम ती. ओके. ट्रान्सफर ऑफ लँड फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वांयगिणी बायपास रोड, गव्हर्मेंटाची लँड वांयगिणी बायपास रोडा खातीर ट्रान्सफर केल्या. आणि रिवायज्ड ई ऑक्शन पॉलिसी फॉर डम्प, आमी ई ऑक्शन पॉलिसी डम्प्साची केल्ली ती थोडीशी रिवायज केल्या. हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा. आमी प्रायवेट जागेर आशिल्ले डम्प जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आनी जेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो जेन्ना भरूंक नाशिल्लो, अशा जाग्या वयले डम्प्स हे आयडेंटिफायड केल्या आनी ते डम्प आयडेंटिफाय करून गव्हर्मेंट ई ऑक्शन करतली. गव्हर्मेंट ई ऑक्शन केल्या उपरांत इट इज एन डायरेक्टली रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येतलो. अगेन त्यांनी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय. हातूंतल्यान एट प्रेझेंट बीग आनी मोठो रेव्हेन्यू जो आसा हो गव्हर्मेंटाक येतलो. आनी दुसरी गजाल, जे बेस्ट डम्प प्रायवेट लँडांचेर पडून आशिल्ली तांची लँड फ्री जातली. तांकां गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही, एक मिनिमम लीज जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली. इट इज कितले पर्सेंटेज आनी कितें हे गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन. म्हणजे हे डम्प्स कोणीच क्लेम करूंक नाशिल्ले आपलो डम्प्स म्हणून, आनी त्या जेच्या जागेन हो डम्प्स आसले त्यांनी लँड कन्वर्जन चार्ज फारीक करूंक नासलो. एट प्रेझेंट अप्रॉक्सिमेटली 30 to 40 डम्प्स आयडेंटिफाय केले. बट हे डम्प खूब आसा अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात. हे ताजो बेजीक सर्वे करून हे आयडेंटिफाय केल्ले आसा. ती एट प्रेझेंट हाजी पॉलिसी सुरू करतले, म्हणजे डम्प ऑक्शन करपाक फुडल्या 15 दिसाच्या भितर हेजे ऑक्शन जातले. रेव्हेन्यू जनरेशन कितले जावंक शकता? इट डिपेंड्स अपॉन द कितलो ओवर आसा आनी कितल्या ग्रेडीचो ओवर आसा. प्रोजेक्शन हेजे अप्रॉक्सिमेटली इट वील गो 400 to 500 CR ऑल्सो एट प्रेझेंट. म्हणजे ती डिपेंड्स क्वालिटी अँड क्वांटिटी कितली आहा ती. बट वी आर अप्रॉक्सिमेटली तरी पोचू शकता. बट सुरवातीच्या घडीक 30 डम्प सुमार आयडेंटिफाय केला. त्याचे ई ऑक्शन परत करतले. असे वेगवेगळे कडेन राज्यात असलेले डम्प आमी आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्ले आसा आनी ते ट्रान्सफरंट पद्दतीत हाजो ई ऑक्शन प्रोसेस हो सुरू जातलो. ही पॉलिसी पयलीं जाल्ली, तितून फक्त थोडेशे चेंजीस करपाक जाय आसले म्हणून ती रिवायज्ड ई पॉलिसी ऑफ डम्प्स म्हणून हाडलेली. कॅबिनेटात अप्रूव्ह जाली. एक्सपोस्ट फॅक्टर एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द इंटरनॅशनल वुमन्स डे जो जाल्लो ताच्या एक्सपेंडिचर सँक्शनाक ताका हे दिल्लें आसा. ट्रान्सफर ऑफ लँड ऑफ 350 स्क्वेअर मीटर ऑफ द PHC खोर्लीम टू द डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर सेटिंग अप ऑफ द मॉडर्न रुरल हेल्थ रिसर्च युनिट ॲट PHC खोर्लीम. PHC खोर्लेचो 350 स्क्वेअर मीटर जागो हो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर हाका दिला फॉर द मॉडर्न रुरल हेल्थ रिसर्च युनिट एस्टाब्लिश करपा खातीर. दिस इज ESIचे स्टाफ नर्स, ज्युनियर असिस्टंट आनी हे जे हॉस्पिटलांत डायरेक्ट लागता ते पोस्ट. सो काय ती रुटीन फाटली केस ती. एक गजाल आसा की वेगवेगळा म्हणजे कोणी लँड दिवन फटयला, कोणी नोकरी दिवन फटयला, कोणी बँकेचे घोटाळे केल्या, असले वेगवेगळ्या कॅश रिलेटेड जी सगळी हे सुरू आसा पळय फ्रॉड सुरू आसा, ह्या सगळ्या फ्रॉडांचेर ट्रान्सपरंट रित्या तेजी इन्क्वायरी सुरू आहा. पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा. त्या ती सगळे म्हणजे इन्क्लुडींग आमी म्हणटा तशें फातोर्डा टू लंडन हेज्या बाबतींत सुद्दां सगळी कडेन जे आहा पळय न्ही हेजी इन्क्वायरी ही डिटेलान सुरू आसा. त्या खातीर खंयसरूच कोणाचोच इंटरफियरन्स आहा त्या गोश्टींनी ना. म्हाका दिसता पुलीस इज ऑन रायट ट्रॅक. म्हणजे आतां कुडचड्यार जालें, कुडचड्यार तर ते आनी एक बँक फ्रॉड येयला, परत आतां म्हापसा जालो,
म्हापसा आनी एक कोणी प्रॉपर्टी स्कॅम काडला. परत आज हांवें आतां पेपरार वाचतालो पर्वरी जालो, पर्वरी आनी कोण आसा. म्हणजे सगळ्या अशा पद्दतीचे लोकांक जे फटयत आसले पळय न्ही, निदान लोक आतां अलर्ट जाल्या. आमी लोकांक आव्हान केल्या उपरांत सगळी कडेन येवन लोक फायल करपाक लागल्या. खातीर हे कोणूच जे आसा पळय न्ही हातूंतल्यान सुटचे ना. कारण सेम वे कुडचड्याची केस आतां भितर उडयल्या उपरांत 17 जाणांनी केल्या. एक केस एकटो येनासलो. आमी भितर उडयल्या उपरांतूच लोक फायल करता हें प्रूव जालें न्ही. कुडचड्याची सुरवातीक एकूय केस आमी सुरवातीक एकट्याक सांगून जेन्ना फायल करपाक लायली ताज्या उपरांत आयज काल 17 जाणांनी केसी फायल केल्ल्यो आसा. खंयसरूच खंयच्याच गजालीचे पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट अजून पर्यंत दिसून येवंक ना खंयच्याच केसीच्या बाबतीत एज फॉर एज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पुलीस. आयक तुका एकट्याक धरून भितर उडयलो मरे, मागीर तूं आनी खंय न्यूज पळयता तर. कॅबिनेटान व्हेरियस इश्यूजचेर डिस्कशन जाता. कारण कॅबिनेट जेन्ना मेळटा तेन्ना कॅबिनेटांतले अजेंडा पास जातात, बट सरकारांतले वेगवेगळे विशय जे आसता पळय न्हू, ह्या सरकारांतल्या वेगवेगळ्या विशयाचेर डिस्कशन जे आसा हें रुटीन जायत दिसता. धरलो मरे त्या एकट्याक, खंयचो एकटो इंजिनियराक धरलो. हय, आजुनूय म्हणजे अशें आसलेल्यांक सगळ्यांक धरता.